त्यो प्रत्येक डिपार्टमेंटान आपापले पळोवप. कोणाकय जर तर दिसता जाल्यार ऑब्जेक्शन घालून तें पळोवपाक. आतां कितें जाता, हांव ताजेर डीप वचना. मेन म्हणल्यार खंयचोय समज कोणालें जर तर तवो गरम आसा जाल्यार हांवूय एक चपाती भाजतां, असल्यातली परिस्थिती जाल्या. हांगा फॅक्ट्रीक लागून जर तर डॅम येता जाल्यार म्हाकाय कितें करपाक मेळ्ळ्यार करया अशें म्हणून जर तर खंय चलता काय असो एक विचार येता. हे तकलेन विचार हाडटात. कारण हांगा एक टायमार तुमकां खबर आसतलें, जेन्ना पूर आयिल्लो न्हंयक तेन्ना डॅमाचें उदक सोडिल्लें. लोक हांगा ताज्या ट्रकाच्या टॉपाचेर उबे रावन पळयताले, इतले वयर पर्यंत उदक गेल्लें. आतां हो दुसरो डॅम येता. जेन्ना पूर आयलो परतून दोनूय डॅमाचेर जर तर उदक सोडलीं जाल्यार फुडल्या गांवच्या लोकांक कितें त्रास जावपाचे. एक लेमॅन लँग्वेजीन म्हणत बंधारा म्हणत जाल्यार एक दोन खांब्यां मदीं दारां आसतात. थंय ज्या जाग्यार उदक कमी आसता तें उदक आडावन दवरपाचें आनी ताजें लेवल वाडोवन तें लोकांक सप्लाय करपाचें. हो एक ट्रेंड आसता. पूण हो बंधारा म्हणून पळयत जाल्यार 250 कोटीचो 300 कोटीचो बंधारा हो पयल्याच फावटी पळयता. कसली टॅक्नॉलॉजी म्हणटा तीय कळना. पूण हो मिनी डॅमूच दीस इज फक्त नेम्ड एज बंधारा. कारण आज अशी एक फॅशन जाल्या कुडचड्यार स्पेशली लोकांक जी गोश्ट खंयच नाका जगार ती आमच्या कुडचड्यार हाडपाक आमी रेडी आहा अशी परिस्थिती जाल्या. आमचो जो पब्लीक सर्वंट आसा खंय कोणाक कितें नाका तें आमच्या कुडचड्यार हाडा अशी परिस्थिती जाल्या. पूण सरकाराक हांव एकच मागता, खंयचोय सरकार आसूं, फाल्यां काँग्रेस जावं BJP जावं MG जावं, खंयचोय जर तर सरकार आसलो, खंयच्याय सरकारान जे प्रोजेक्ट लोकांक नाका ते प्रोजेक्ट हाडपाक जायना. केन्नाच ताजेर विचार करपाकच जायना. हें म्हजें ठाम मत आसा. पिरियड फेर्नांडीस येयलो आनी तेणें सकयल तुमची सायटूय पयली आनी प्रोटेस्टार इथं भोवलो. सगळे डॉक्युमेंट तुमी तांकां दाखयले आनी तेजे उपरांत मागीर तेणें कितें सांगलें मग? तेणें आमकां पूर्ण पाठिंबो दिल्लो आसा ह्या प्रोटेस्टाक. आनी जे तेजे कडल्यान जी प्रयत्न जावपाक जाय जावं तेजो हेल्प हो आमकां हे प्रोटेस्टरांक जावं हो बंधारो जो बंद करपाक तेजो फूल सपोर्ट आसतलो हें आमकां तेणें एश्युरन्स दिल्लें आसा. गरज पडलो जाल्यार हो इश्यू दिल्ली पार्लमेंटाक सुद्दां रेज करपाचो हेंय तेणें आमकां आश्वासन दिलां. तशेंच आमचे जे ओपोजिशन लिडर आसा युरी आलेमांव तेंकांय सांगून ते हो इश्यू जो गोवा आमचे हितून एसेंब्लीन घालपाचोय बीन तेणें आमकां एश्युरन्स दिल्ले आसा. आनी ह्या ज्या लोकांच्या फाटल्यान ते सदांच आसतले. कितेंय जावं हो प्रोजेक्ट जर बंद करपाक जो तेंचो लिगली जी स्टडी करपाक जावं कितें डिपार्टमेंटाचे डॉक्युमेंटान आमी तांकां सगळे डॉक्युमेंट्स आयज दाखयल्ले आसा. तितून तेणें थोडी स्टडी बीन केल्ली आसा आनी जे खंय पॉयंट मेळटले जे गव्हर्मेंटाक आमी ब्लॉक करपाक शकता हे सगळे आपूण तेजी स्टडी करून आमकां गायड करताय अशी तेणें आमकां आश्वासन दिल्लें आसा. आमी एज अ प्रोटेस्टर आमी तेंच्या कडेन एकूच अपेक्षा दवरतात की हो जो आमचो जो डिमांड आसा तो खंय तरी फुलफील करपाक लागून तेणें आमच्या फाटल्यान सदांच ठामपणे रावपाक जाय. आमकां हो बंधारो म्हणटा तो बंद करपाक जाय आनी आमकां ह्या बंधारो म्हणटा तो सावड्ड्यान नाका. होच आमचो स्टँड आसा आनी हो स्टँड आमी तेच्या मुखार क्लियर केल्लो आसा. पळय हें आतां स्टार्ट जावंक ना. ज्या टायमार सावन BJP सरकार पावरान आयल्या त्या लोकांचें कांयच आयकना. कोण तरी पयलो आमकां जे तकलेन येता की असले प्रोजेक्ट हाडटा जाल्यार कोण तरी एक बरो गिरेस्त मनीस नाल्यार कोण इंडस्ट्रियलिस्ट हाच्या फाटल्यान आसतलो. सदां सांगतना ते सांगता आमच्या लोकांक गरीब लोकांक म्हणून. तो खातीर हांवें संकेत बाबाक सांगलें बरें हांगाच आमी बंद करया कित्याक आमी आतां इन्वेस्टिगेशन करचेलें. एक्चुअली आमचो मुद्दो कितें पळय तो जेन्ना इतले लोकांची घरां बुडपाचीं आसा इतलो अफेक्ट जावपाचो आसा. आयज पासून आमचे पयलें डॅमाक लागून लोकांनी आपणाची जमीन दिल्ली खोशेन दिल्ली भाऊसाहेब बांदोडकराच्या टायमार. आयज पासून तांकां सारको सेटलमेंट करूंक ना. जितलें प्रॉमीस केल्लें तें कांय तांचें हें करूंक ना. तें अशेंच हो सरकार तसो लोकांचें कांय आयकना. सो आयज जेन्ना आमी गोंयांत आसा आमी स्वता आयले आमी तांचे बराबर रावतले आनी जितलें इन्वेस्टिगेशन आसा तें आमी तांकां मदत करतले. आमकां तर दिल्ली हो विशय काडचो पडलो जाल्यार थंय काडटले. सद्या आमी गोंयान कितें आसा तितलोय तांकां सपोर्ट करतले.